जे मराठीचो जो उल्लेख आसा राजभाषान कायद्यान उल्लेख तसो मराठीचो आसा कायद्यान आसा तो मागीर घाला. ओके. तो मूळ मसुद्यांत नाशिल्लो. जेन्ना राणे सरकार हांगा राज्य करताले राणे सरकार म्हाका दिसना ताका कोंकणीचोय मोग आसा आनी मराठीचोय. तो इंग्लीश बगतो चीफ मिनिस्टर तेन्ना. म्हाका याद जाता डॉक्टर अनंतमुर्ती गोंया आयिल्ले. आमीच आपयल्ले ताका एका फंक्शनाक. तेन्ना आमचे प्रताप सिंग राणेनी ताका आपल्या घरा कडेन तेन्ना ते मुख्यमंत्री आपल्या निवासाचेर ताका च्या आपयली सकाळची. ओके. आनी हे च्या पिवपाक गेले. थंय गेल्ले कडेन राणेन विशय काडलो आनी राणेचे म्हणणें आयकून अनंतमुर्ती इतले अपसेट जाल्ले. ताणें म्हाका फोन करून आपयलो आनी म्हजे बरोबर आमी म्हाका याद जाता त्या भशेन गाडी घेवन गेलो. नवा गोवा ते राविल्ले. कला अकादेमी कडेन हांवें गाडी दवरली आनी आमी दोगी चलत मिरामार गेले. आनी वाटेर तांणी सगळी खंत काडली. कसलो चीफ मिनिस्टर जावं इंग्लीश जाय म्हणटा. कोंकणी कांय गरज ना, मराठी कांय गरज ना, आमकां इंग्लीश जाय म्हणटा. शिक्षण इंग्लिशींतल्यान जाय म्हणटा. लोकांची भास इंग्लीश जाय म्हणटा. हे ताळगेरी खंत. हांव काय नाशिल्लो थंय. हांव काय एट्रिब्यूट करूंक शकना. पण जी अनंतमुर्तीन म्हजे कडेन उलोवन दाखयलें तें हांव आज सांगता. म्हणजे ताका लागून ह्या आमच्या मुख्यमंत्र्यान जेन्ना कोंकणीचो मसुदो तयार जालो तातूंत तें घुसडलें. कित्याक घुसडलें हांव नको. पूण ताणें कोणाक तरी फुडें काडलो. म्हाका दिसता तेन्ना एक शंभूभाऊ बांदेकर ना आनी दुसरे सुभाष शिरोडकर. तांणी तें तातूंत मराठीचेय बी आमी तेच ऑफिशियल लँग्वेजीनी बरोबर ऑफिशियल लँग्वेज कायदो हो कोंकणी आनी गुजराती खातीर आशिल्लो. गोंयची राजभाशा कोंकणी आनी दामाव आनी दीव हांचे खातीर गुजराती. बरोबर. ज्या जाग्यार ती भाशा उलोवपी लोक आसात, उलोवपी मानपी न्ही, भजन करपी आनी आरती करपी न्ही, जे नाटक करपी अशी न्ही, संस्कृताय जपपी अशी न्ही, उलोवपी आनी समजुपी लोक आसात त्या लोकां खातीर ती भाशा आसता. भारताची हांव थोडे भितरूच सांगता. सबंद देशांत प्रत्येक राज्याचो आपलो कायदो आसा. पंजाबी भाशा गुरुमुखींत बरयतात, देवनागरींत बरोवपी आसात आनी उर्दून बरोवपी चड आसात. सॉरी पर्सो अरेबीक भाशेन बरोवपी आसात. अशें आसतना पंजाबीचो कायदो स्पश्ट म्हणटा पंजाबी शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द स्टेट. पंजाबी मिन्स अशें घाल्लें आसा. उतर वाक्य तांकां कोट करता. पंजाबी मिन्स पंजाबी रिटन इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट. हें कित्याक घालचें पडलें? हें एक वेळार पंजाबीक बरें आसा कित्याक दोन लिपींनी बरोवपी लोक आसात. पूण हिंदी खातीर दोन लिपी नात न्ही. हिंदी खातीर एकच लिपी. मागीर हिंदीचो सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केल्ले कायद्यांत म्हणटा हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. कित्याक बरोवचें पडलें? हाजे फाटलें रिजन लोकांक कळना. लोक हांगा कायद्याच्या कचाट्यान सापडपाक नाका म्हणून बरोवचें पडटा. आनी खंयच्याच एक सांगता खंयची राजभास पेल्यान दवरल्या पासून खंयचीच भास दोन लिपी घेवन डेव्हलप जावपाक पावना, विकास जायना. आमी हांगा 5 लिपींनी म्हणटाले, आतां 2 लिपी वगळच्यो पडटात. पूण अजुनूय बी आमच्यो कन्नड, रोमी आनी देवनागरीन बरोवपी लोक आसात. पूण आमचे मदीं सुसंवाद जायना. ताजें कारण आमी आयकल्यार आमकां एकमेकाचें समजता, वाचूंक पावना. म्हणटकीर कन्नड भाशेन बरयल्लें पुस्तक आमकां वाचूंक कळना. आमी देवनागरीन बरयल्लें कन्नड लिपीन कोंकणी बरोवपी लोकांक वाचूंक कळना. हें आमी तांच्यो मर्यादा समजून घेतली जाल्यार आमकां कोंकणी ही कित्याक जाय हें आमच्या लक्षांत येतलें. कोंकणी एकच भाशा अशी जी सबंद कोंकणी समाजाक तो गोंयचो आसूं, गोंय भायलो आसूं, खंयचोय आसूं ताका जोडटा. आनी म्हत्वाचें म्हणजे गोंयांत विदीन गोवा, विदीन द स्टेट ऑफ गोवा जांकां मराठी कळना तांकां पासून कोंकणी कळटा. जांकां कोंकणी कळटा तांकां कळटाच, पूण मराठी कळटा तांकांय कोंकणी कळटा. म्हणून कोंकणी ही शाल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. महाराष्ट्रात 13 कोटी लोकसंख्या, 8 कोटी मराठी भाषक उलोवपी. बाकीच्यांक कळना मराठी. बाकीची वेगळी भाशांतल्यान आयिल्ले लोक आसात. मुंबय सारकी शहर, पुण्या सारकी शहर आज ती कॉस्मोपॉलिटन जाल्यार आय कॅन अंडरस्टँड. पूण गुजराती आसा समाज 2 कोटीचो, तांची गुजराती कित्याक घेवना? म्हणजे गुजराती म्हणजे नियरली अबावट 10% लोक गुजराती आसात. आनी गोंयांत कितले आसात? मराठी भाशक तुगेली हाजे प्रमाणे सेन्ससा प्रमाणे 10% आसात. 10% जर मराठी आसात उलोवपी जाल्यार मागीर आमकां कित्याक जाय ती राजभाशा? हांव म्हगे म्हणपाचें राजभाशा कायद्याचें खास एक कारण आसता. तें गोंयच्या भुमिपुत्राक संरक्षण मेळचें.
ताका नोकरे बाबतींत संरक्षण मेळचें. आतां तुमी म्हणशात कोंकणी मनीस कर्नाटकाचो तो येवन हांगा नोकरी घेवंक शकना, पूण ताका डोमिसायल काय हेंय लागता. हय बरोबर. म्हणटकीच आमी दोनूय विचार करून सगळो विचार करून हो कायदो तयार करतात. तशें आमी गोंयची राजभास ही कोंकणी केल्या. फाल्यां गोंयांत येवन राविल्लो मराठी मनशाक हांगा नोकरी मेळची न्ही म्हणून ती नाका. नाल्यार आज जे गोंयांत रावन कोंकणी जाय पूण मराठी जाय म्हणपी आसात न्ही, तातूंत चडांत चडावत लोक सगळो महाराष्ट्रान येवन हांगा स्थायीक जाल्लो. आज न्ही जाल्यार 100 वर्सां पयलीं 200-500 वर्सां पयलीं. पूण एका प्रदेशांत 2 भासो उलयना हें तुमकां फूट दिसतलें. पूण हे सामकी ही वस्तू